30 वर्सां आदी गोंयांत डायलिसीस सुविधा फक्त गोंय वैजकी महाविद्यालयांत मर्यादित आशिल्ली। 1998 वर्सा वैजकी वेवसाय सुरू जालो तेन्ना लेगीत ही सुविधा फक्त जीएमसी, उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपलब्ध आशिल्ल्यान त्या वेळार डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो उणो आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। पूण आतां परिस्थितीत खूब बदल जाला आनी खासगी क्षेत्रांतूय चड करून दरेका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी डायलिसीस केंद्रां उपलब्ध आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आमच्या डायलिसीस युनिट हो फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजीत आशिल्लो 30 वर्सां पयलीं। वेन आय हॅड स्टार्टेड माय प्रॅक्टीस इन द इयर ऑफ 1998, दॅट टायम ऑल्सो हार्डली 3 जाग्याचेर आशिल्ले। वन इज इन गोवा मेडिकल कॉलेज, वन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ एंड वन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ। ताज्या पलीकडे डायलिसीस युनिट नाशिल्ले, म्हणजे हाचोच अर्थ डायलिसीसचे पेशंट नाशिल्ले, बरोबर हा, म्हणून तर कमी आशिल्ले। बट 30 वर्सांच्या उपरांत आज जर आमी पळयत जाल्यार each and every PHC is having the dialysis center. Not only at a PHC level, but in the private sector is also there is a dialysis center is there. लोक कितें करता, मातशें कितें जालें चल डायलिसीस सुरू कर म्हणटा, बट प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअरचेर आमी कितले जाण भर दिता? इफ नॉट देन व्हाय नॉट वी? आमी कित्याक न्ही?